Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 5, verses 1 to 14, where the Lamb is revealed as worthy to open God's redemptive plan. प्रकाशणेचें पुस्तक ओवेसोर 5 वळी 1 ते 14. मेंढरो देवा कडसून कवळो घेता. शिंवासोनार बसलेलो आसा ताच्या उजव्या हातान एक कवळो हांवें देखलो. फुडल्यान फाटल्यान ताचेर बरयल्लें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केल्लो. आनी हांवें एक खोडेगान देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आड्डलो. हे शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक कोणाक तांक आसा? पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी ह्या मेल्ल्यांच्या कोंडांत पर्यंत कवळो उक्तो करूंक आनी वाचूंक तांकां तांक आसलेलो मेळ्ळो ना. कवळो उगडूंक आनी तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळ्ळो ना देखून हांव दुखांनी रोडलो. तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, रोडू नाका. पळय, जुदाच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कोमरेन जैत वेलें. ते 7 शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक ताका तांक आसा. तेन्ना पळय जाल्यार 4 जिव्या रोसणां आनी जाणट्या मदें शिंवासनाच्या माजार एक मेंढरो उबो आसलेलो हांवें देखलो. ह्या मेंढऱ्याक जिवेशी मारलेलो म्हूण ताचे घाय दाखयताले. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हळ्यार देवाचे सेवेक आसलोले आनी आख्या संवसारांत पाठयल्ले 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्यान शिंवासनार बसून आसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. ताणें तो घेना फुडें 4 जिव्यो रोचणां मेंढऱ्या मुखार सोरपोट पडल्यो. तशेंच 24 जाणटेय सोरपोट पडले. हांचे मदल्या जोण एकल्या लागीं एक किन्नोरी आसली आनी धुंपान भरलोली भांगाराची आयदनां. ही आयदनां म्हळ्यार भोगतांची मागणी. ते एक नवें गीत अशें गायताले, कवळो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनी सगळ्या कुळांच्या, सगळ्या भासांच्या, सगळ्या पोरसांच्या आनी राष्ट्रांच्या मनशांक तुज्या विक्रायल्या रोगता उद्देशी तुवें सोडून देवाक दिल्याय. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां तुजे राज पदवेंत आनी यादनिकेंत वांटो दिलोय आनी ती प्रितुमेर राज चलयतली. म्हज्या दर्शनांत देवदूतांचे एके उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते शिंवासनां, जिव्या रोसणां आनी जाणट्या भोंवतणी आसले. तांची संख्या म्हळ्यार कोटींच्यो कोटी आनी हजारांचे हजार. आनी ते सगळे आड्डून अशें गायताले, जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगळी पदवी, तशेंच दौलत, जाणवाय, बोळ, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी. आनी स्वर्गावेल्यो आनी संवसारांतल्यो, पाताळांतल्यो आनी सोमदेरांतल्यो सगळ्यो रोचणां म्हणजे आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सगळ्यो रोचणां अशें म्हणटाल्यो. त्यो हांवें आयकल्यो.
शिवासोनार बसलोलो आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाखाणणी मोहिमा स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. 4 जिव्यो रचना असो जबाब दिताल्यो. आमेन. आनी जाणटे साश्टांगी पडून भोसताले. This chapter reminds us that the worship grows until all of heaven and earth join in praise. Every creature acknowledges the Lamb and the one seated on the throne. The scene reveals the ultimate truth of history. Redemption belongs to Christ, and all creation will one day recognize His worth. It assures us that history is not out of control. It is in the hands of the Lamb who gave His life and who now reigns forever. Let us pray. Lord Jesus, You are the Lamb who was slain and the King who reigns forever. We worship You as worthy of all honor, power, and praise. Thank You for redeeming us by Your blood and drawing us into Your kingdom. Help us live in faithful worship until the day all creation joins in praise. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.